म्हापशेच्या नव्या बस स्टँडाचे काम पुराय जायनासतना ताचे उक्तावण करपाची करामत भाजपाच्या सरकारान केल्या. जाल्यार उक्तावणाचो सुवाळो करून लेगीत अजून हो बस स्टँड लोकां खातीर उक्तो केल्लो ना. उक्तावण जाता थंय आसा बस स्टँडाचे पेवर्स कोणे तरी चोरून व्हेले. तशेंच बस स्टँडाक घातलेले पत्रे सामके उण्या दर्जाचे आसा असो आरोप म्हापशा नगरपालिकेचो नगरसेवक सुधीर कांदोळकार हाणें केला. जाल्यार 3 कोटी खर्च करून म्हापशेकारांच्यान सामकोच बाबत दर्जाचे बस स्टँड दिला असो आरोप नगरसेवक शशांक नार्वेकार हाणें केला. आयज हे आमी म्हापशाकारांक आमकां ज्यो कितें एम्युनिटीज जायो त्यो गेली 10 ते 15 वर्सां जाली. जे म्हापशाकारांक आज एक बऱ्यापैकी बस स्टँड जाय, जावं रवींद्र भवन जाय, पार्किंगची आमची फॅसिलिटी, जावं जॉगर्स पार्क, युथांक लागून प्ले ग्रावंड, अशे तरेच्यो खुबश्यो एम्युनिटीज आहा त्यो करपाचें सोडून हे जे आयज हांगा कितें केलां पळय, हे बस स्टँड म्हणून केला ते कालचे काय म्हटला एक गोरवांचो गोठो कसो, आनी हेतून टोटली स्कॅम आहा. आजुनूय ह्या बस स्टँडाचें काम बस स्टँड म्हणटा पूण म्हाज्या हेतून हे बस स्टँड न्हू. हे बस स्टँड केला जाल्यार हेचो पर्पज आसूंक कोणाकूच कांय खबर ना. इवन त्या MLAकूय खबर ना बाबा आपूण हे कितें करता ते. बस स्टँडाचो ऑलरेडी प्लॅन चाललो आसा, प्लॅन पास केल्लो आसा, सगळ्यांनी मेळून पास केल्लो आसा आनी एक्जिस्टींग बस स्टँड आहा तो हांगा शिफ्ट जावपाक जावो. हे कितें म्हणून केलें म्हाका अजुनूय सजमना आनी हे टोटली स्कॅम आहा. आनी हे जे पेवर्स घातल्या आनी ज्यो शेड घातल्यात ते म्हाका दिसता बसून एक तरी शेड बरी आसतली. आनी त्या शेडीचे आमचे GSIDCचे चेअरमॅन आनी व्हायस चेअरमॅन आमचो MLA जोसवा डिसोजा यांच्यांनी येवन CM यांच्यांनी येवन हे उक्तावण केलां. पूण हे उक्तावण करूनय आयज थंय हेचें काम चालू आहा. हांवें अशें आयकलां जे पेवर्स आहात ते लोकांनी आयज चोरून व्हेल्ले आसात. हे लोकांच्या दोळ्यान धूळ मारतात हे. आनी ही जी कामां हे लोकांच्या पयशांनी करतात, ते लोकांचो पयसो वेस्ट. आतां गेली 10 वर्सां हांव हेच आयकता म्हापशान आमकां बऱ्यापैकी बस स्टँड दितले म्हणून आमी आशा केल्या, पूण खंय आहा. आम्ही आता 6 तारखेक हो जो बस स्टँड इनॉग्रेट केला म्हापशान त्याच्या समोर उबे आसा. आयज म्हाका दिसता 12 तारीख जावन आसा. अजून पर्यंत बस स्टँड इनॉग्रेशन करूनय बस स्टँड आमचे जे लोकल लोक आसा तांकां आनी जे भायरसून येता तेंच्या खातीर बस स्टँड अजून उगडो करूंक ना. म्हाका दिसता ह्या गव्हर्मेंटाक आमच्या MLA आनी जे आमचे लोकल सगळे रेप्रेझेंटेटीव तांकां अजून इनॉग्रेशन हेचें उद्घाटन हेचें अजून मिनींगूच कळोंक ना. उद्घाटन ज्या दिसा जाता त्या दिसा कंप्लिशन सर्टिफिकेट आसपाक जाय त्या प्रोजेक्टाचो आनी दुसऱ्या दिसाच्यान प्रोजेक्ट हो लोकां खातीर ओपन जावपाक जाय. 3 कोटीन हो जो प्रोजेक्ट GSIDCन बांदला जेचो व्हायस चेअरमॅन आमचो लोकल MLA आसा जोसवा डिसोजा तेणें आतां उत्तर दिवचें, कित्याक भितर अजून काम चालू आसा आनी घाईन उद्घाटन केलां, सब स्टँडर्ड काम केलां आनी काम कंप्लीट ना जाता लोकांक बेश्टे कितें म्हणटा गाजर दाखयला की आपूण इतलें काम करूंक सोदता.